प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 15वो विसवोर वोड 1 ते 3 पर्यंत आनी 11 ते 32 पर्यंत. Luke chapter 15 verses 1 to 3 and 11 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन वसूलदार आणि सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकोंक ताजेशी येताली. आणि फारिझेयो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आणि तांचे बरोबर जेवता खाता. तेन्ना ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. आनीकूय ताणें सांगलें, कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आणि तांच्या मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आणि ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आणि थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलें एकठांय केलें आणि घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्या गांवांत गेलो. आणि थंय मस्तें जिवीत जेवन ताणें आपल्या गिरेस्तकायेची वाट लायली. आणि ताणें सगळें ओगडावन उलयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आणि थंय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेक लागीं चाकरेक रावलो. आणि ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आणि दुकरां खातात त्यो सांगोतोरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयरानार येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जाय सोर जेवन खावन आसात. आणि हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आणि ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनी म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आणि उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आणि ताचें काळीज चुरचुरलें. आणि धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आणि ताचे उमें घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनी म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र बेगीचे बेगी हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आणि बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. आणि तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो. ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली आनी एका चाकराक आपोवन कितें जालां गाय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी परतीपालून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण शिंदोळ बायलां बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताच्या पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी एका सांडलेल्या
पुताची वपार आमी आयकता जेजू कडसून आणि आमी बरी की हें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार आमी पळयता ही जी हें जें उतर जेजून आमकां शिकयलें आयज ही वपार जी घातलेली ती कोणाक घातलेली ती घातलेली फारिजियांक दोमशास्त्रांक हे जे धर्माचे लिडर तेन्ना आसले ते सजमताले की आपूण धर्म करता म्हणून आपूण हें जें पाडूंक जाय मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे आमी तें करता म्हणून ते सजमताले की देव तांचो खूब मोग करतालो ते सजमताले की ते भाग्यवंत म्हणून ते सजमताले की देवा फुडें ते व्हडले सांत आहले म्हणून पूण भाव भयणीनो जेजू त्या वेळार कितें करतालो जेजू पातक्या लागीं जियेतालो जेजू पातक्या कडेन बसोन तांकां बरी खबर दितालो आनी जेजू आतां जेन्ना ह्या पातक्यां बरोबर जेवता खाता तांकां आतां देवाच्या उतराची सजमणी दिता तांकां आतां देवाचो मोग दिता हो लोक आतां आपलें मन बदलूंक देवाच्या राज्यान भितर सरोंक लागले आनी तेन्ना हे दोन शास्त्री हे जे फारिजियो आसले ते जेजूचे आड उलोवंक लागले ते म्हणूंक लागले हो मनीस कसो वो पातक्या बरोबर जेवता वो पातक्या बरोबर खाता ह्या पातक्या बरोबर तो आतां जियेता हें कितें आनी तेन्ना जेजून ह्या सांगलेल्या पुताची वपार घातली आनी भाव भयणीनो आमी जाणो आतां 2000 वर्सां जेन्ना ह्या सांगलेल्या पुताची वपार आमी आयकता आमच्यान कांय करूंक जायना आमी भाग्यवंत जावपाक आमकां जाय फकत आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरपाक जेन्ना आमी जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरता ताणें आमचे बसत कितें केलां तें खुर्साद ताजेर आमी भावार्थ दवरता जेन्ना आमी सजमना की आमच्यान कांय बरें करूंक जायना फकत ताजेर भावार्थ दवरून ताणें आपलें रगत वारयलें ताणें आमकां नवी रचना केली ताणें आमकां देवाची भुरगीं केली तेन्ना भाव भयणीनो देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता देवाचें उतर सत मानूंक जाता कित्याक पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता पवित्र आत्मो तें उतर आमकां सोंपें करता आनी आतां आमच्यान देवाच्या राज्यान भितर सरून ताचें उतर पाडून जें देव आमकां सांगता देवाची खोशी आमच्यान करूंक जाता तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आमी आयज आयकलां हाचेर आमी परतून परतून नियाळ करुया देवान आमकां आपलो मोग दाखयलो देवान आमकां जेजू वरवीं खुर्सार वचोन आमच्या पातकांचें फारीकपण दिलें तर आयज आमी देवाचो मोग करुया आनी कशे भशेन आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता ताच्या उतरा वरवीं ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर पाडून आनी खरेपणी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जियोंक तर आयज खेरीत भाशेन आमी भाव भयणीनो देवाच्या उतरान रिगून रावया परतून हें उतर आयकून आमी आमच्या मनाची नडसडणी करुया आनी जेन्ना आमी हें उतर आमी पाळटा हें उतर आमी कोत्ता दुसऱ्यांक आमी आतां हें दिता खरेपणी आमी देवाची खोशी करता आनी तेन्ना आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोन दुसऱ्यांक जैतिवंत जिवीत जियोवपाक आमी दिता आमच्या देवाच्या उतराचे परवडणी वरवीं तर हें आमी आयज करपाक आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा